Hello, this is Father James Kubicki, National Director of the Apostleship of Prayer, and today we're celebrating one of my favorite saints, Francis de Sales, who was planning on becoming a lawyer and working in government, but ended up serving Christ the King instead. After his ordination, he was so successful in giving parish missions around France that he was made Bishop of Geneva, Switzerland, a land that at the time was racked by conflicts among Christians. His writings and sermons drew people together because they proclaimed the gentle love of the heart of Jesus. During this week of prayer for Christian unity, let's pray that all the baptized may be one in the heart of Jesus. The following is a passage from St. Francis de Sales' treatise on the love of God. God's love is seated within the Savior's heart as on a royal throne. He beholds through the cleft of his pierced side all the hearts of the children of men. His heart is King of hearts, and he keeps his eyes fixed on our hearts. The heart of divine love always sees our hearts and looks on them with his eyes of love, while we do not see him. If we could see him as he is, O God, since we are mortals, we would die for love of him, just as when he was in mortal flesh, he died for us, and just as he would still die for us, were he not now immortal. Oh, if we could hear this divine heart singing with a voice infinitely sweet his canticle of praise to the divinity, what joy, what striving within our heart to spring up to heaven so as to hear it forever. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. गायन घेऊया A2.
आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकलीन आनी फ्लोरिना मिस्किता आनी सोंपून गेल्ल्या एडलीन कार्वालो हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन आयज आनी फाल्यां आमी आमचे फिरगोजेन आनी जायतीं जाणां भाव भयणां आख्ख्या गोंयांत आमचे बरोबर आमच्या गोंया पासत हो उपास करतात आनी मागणें करतात. तर ह्या आमच्या धाकटेशे हे रितीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून आनी आमी सगळीं देवाची आनी देवाच्या पांयाशी येता म्हूण आमी ओळखून घेवंक एकवटान आमी फुडें सरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमच्या उमेदवारां पासत आमच्या लोकां पासत आमी देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात पिडेन पडलेलीं आसात भोव करून कोवीड पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया. तांची सेवा करता त्या दोतोरां नर्सी पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, सगल्यांक आमकां एकवटान रावपाक उलो आनी एकवटान रावपाक उलो म्हणटात तेन्ना पवित्र आत्म्या सवें हो एकवट सांबाळूंक आनी देंवचाराक आमचे मदें कसल्योच फुटी घालूंक दिना जावंक आयज आमकां उत्तेजन मेळटा. जायते फावटी आमी देवाक सोडून देंवचाराच्या वाटांनी गेल्या. जायते फावटी आमचे मदें फुटी घालूंक आमीच कारण जाल्या आमचे आशेक लागून वो आमच्याच वडविकेक लागून. असलें सगळें आमचें चुकीचें. हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. आयज आमी बागेवन फ्रांसीस de सालीस हाची परब करता. खेरीत भाशेन सगळे सलेजन्स ताका आमी म्हणटा डॉन बॉस्कोचे पाद्री जे आसात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. तांच्या वावरा पासत मागुया. भोव करून तरणाट्यांक पासत ते खूब वावर करतात. ह्या तांच्या वावराचेर आनी तांणी केल्ल्या वावरा वरवीं जें बरेपण मेळटा ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी परतुचे खातीर बागेवन फ्रांसीस तुज्या गवंड्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेश सोंसणिकायेन नेटयलोय. अशें
ताणें समेस्त मनशांक आपली भाव भयणां म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें. ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन आमच्या भावा भयणींची सेवा करूंक आमचीं काळजां मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरचेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरचेचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोळार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर तेल ओतून तांणी ताका इस्रायलाचो राजा केलो. शिवासनार चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसली आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुदाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुजाल्याक आख्या इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां. जेरुजाल्या जियेतल्या जेबुसितांचेर गुरी घालूंक दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हांणी दाविदाक भेंगटायलो, तूं हांगा भितर सरचोच नाय, कुड्डे आनी पांगे तुका आडयतले. तें अशें चिंतालें, दावीद हांगा केन्नाच भितर सरचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाचें कोट आपल्या ताब्यांत केलें आनी कोट म्हणल्यार दाविदाचें शार. दावीद ओदीक सोयतीवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव ताचें सवें आसलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विचलोल्यांक सांबाळटली. पोतून म्हणुया, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विचलोल्यांक सांबाळटली. पुर्वीं तुज्या भोगतांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला, म्हजे पोरचेंतलो विचून काडलोल्याक हांवें उबारला. सबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो तुका गोट करतलो. जबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्यांक सांबाळटली. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. दर्याचेर पर्यान पावयतलो ताच्या हाताची पदवी आनी नदींचेर ताच्या उजव्या हातांचें बोळ. सबाब. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्यांक सांबाळटली. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोळायलें.
Zuso vespora, Zuso vespora, Sui, 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 sui. Zuso vespora, Zuso vespora, Sui, 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 sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेरुसलेमाक तावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले. ताचेर बेल्जेबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उदेशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजू वपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो. आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बळिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बळिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जाय. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां बोगसतलीं, देव निंदा करीत त्यो लेगीत. पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करता ताका केन्नाच बोगसणें मेळचें ना. तो सासणां करता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, एका हॉस्टेलांतली खबर. ह्या हॉस्टेलांत जीं विद्यार्थी आसलीं, भुरगीं आसलीं, तीं सगळीं आपणाचें शिकप करपाक आसलेलीं आनी तांकां जेवण खाण सगळें वेळा वेळार मेळटा. जाल्यार ह्या हॉस्टेलांत सदांच सकाळीं खंय तांकां उपमा दिताले. तें सुरू केल्लें तें खंय तशेंच चालू उरलें. सदांच सकाळीं ब्रेकफास्ट करता तेन्ना उपमा येवपाक लागलो. पयलीं सगल्यांनी बरें रुचीन रुचीन खालें आनी मागीर चडशे जाणांक दिसलें कितें सदांच उपमाच दिवपाचो, आनीक दुसऱ्यो वस्तू कांय बऱ्यो आसात ब्रेकफास्टाक आनी सदांच तेंच दितात. आनीक जायतीं भुरगीं गुणगुणपाक लागलीं, एके भाशेन फिर्याद मांडपाक लागलीं. जे ऑथॉरिटी आसा तांकां सांगपाक लागलीं आमकां हें नाका सदांच. तांचे मदें थोडीं भुरगीं आसलीं जांकां तो उपमा बरो लागतालो. तीं रुचीन खातालीं. थोडीशीं जाणां आसलीं, चड नासलीं. म्हणटच हें सगळें हीं भुरगीं थोडीं खातात, थोडीं जाणां खावपाक सोदिनात, थोडीं प्रोटेस्ट करतात. हें सगळें जाणां जाल्या उपरांत त्या हॉस्टेलाचो मॅनेजमेंट आसा ताणें म्हणलें बरें चल सगळीं येयात बराबर, आमी बसून उलोवया. आनी उलयल्या उपरांत सगल्यांनी आपणाचें मत सांगल्या उपरांत मॅनेजमेंटान म्हणलें बरें चल आतां कितें जाय तें विचून काडुया, वोटींग करुया. आनी अशें आसतना सगल्यांनी वोटींग करपाक तांकां दिलें. कितें कितें जाय तें तुमकां विचून काडात. मेनू दिलो. वेगवेगळ्यो वस्तू आसल्यो थंयसर. उपमाय आसलो, भाजी पाव आनी मागीर हेर दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू ब्रेकफास्टाक ज्यो दिवपाक जातात त्यो सगल्यो आसल्यो बऱ्योश्यो. आनी सगळीं विचून काडपाक लागलीं. आनी विचून काडून जाल्या उपरांत वोटींग जालें. वोटींग जाल्या उपरांत तें मेजलें आनी मेजल्यार तांकां निकाल मेळ्ळो. कितें मेळ्ळो आसतलो? निकाल मेळ्ळो की ह्या भुरग्यांक उपमा जाय. उपमा नाका म्हूण प्रोटेस्ट करून भायर सरलेलीं, मागलोलें. पूण आतां सगल्यांनी वोटींग केल्या उपरांत उपमाच येयलो. आनी हाचें कारण कितें? जीं भुरगीं सदांच खातालीं तांकां बरें लागतालें. सुमार 20 जाणां आसलेलीं. त्या 20 जाणांनी वोट मारलो आमकां उपमा जाय. आनी दुसरीं जीं आसलेलीं सुमार 80
तांणी चिंतलें हें ऑप्शन आहा, हें ऑप्शन आहा, बीफ स्टीक मेळटा, मागीर मंचुरियन मेळटा, हें मेळटा, तें मेळटा, ब्रेड बटर जाम सगळें मेळटा. एकल्यान एक बरे भाशेन वेंचून काडलें. आनी जीं 80 जाणां आसलीं तांची सगल्यांची वोटां फुटलीं. आनी उपमा जी सदां घोस्तान खातालीं तीं जिखलीं. पोत्तून हॉस्टेलान डेली ब्रेकफास्टाक उपमा. भाव भयणीनो, आयज हें सांगपाचें कारण कितें? आयज आमकां देवाचें उतर एकवटा विशीं उलयता. जरी तर एकवट आसा जाल्यार राज्यां उबीं उरतात. जरी तर एकवट आसा जाल्यार घरां आनी फामिली उबी उरतात. आनी जरी तर एकवट ना जाल्यार सगळें कोसळटा. आमी कितलेंय मागूं, कितलेंय रस्त्यार येवं, कितलींय बोवाळ मारूं, आमी मारले आतां गोंयकारांनी. आतां ह्या दिसांनी बोवाळ जायतो एलिसांवां जेन्ना आयिल्लीं आसात जायतो बोवाळ चलता. जो सरकार आसा ताणें आमकां हें वायट केलां, तें वायट केलां, लुटून काबार केलां, आमचे मदें झगडीं घातल्यात, सगळें आहा बरें आहा सांगप. आतां एलिसांवां येता आनी एलिसांवां येता तेन्ना घडये जे कोण उपमा खावपाचे आसा ते सदांच उपमा खातात, तांकां बरें लागलेलें आसा, वोट मारतले. फुट्टले कोण? जे कोण दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू खावपाक सोदतात ते फुट्टले. जिखतलो कोण? हांव म्हणपाक सोदिना. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता दावीद पातशाय. दावीद पातशाय म्हणटा तेन्ना इस्रायल म्हणटा तेन्ना इस्रायलाचे 2 भाग आसात, नॉर्थ इस्रायल आनी सावथ इस्रायल. आमच्या गोंयान आसा ते भाशेन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. जाल्यार सावलू जेन्ना राजवटकी चलयतालो तेन्ना हे सगळे जे ट्रायब्स आसात, 12 कुळां जी आसात इस्रायलाची, तांकां बाराबर हाडपाक ताणें जायते प्रयत्न केल्ले. सावलू राजा बरोय आसलो, वायट न्हय आसलो, पूण मागीर देवाचें आयकून आनी आपणाचेंच करपाक लागलो देखून देवान ताका भायर उडयलो. पूण ताणें आख्खें इस्रायल एके भाशेन घट सांबाळलें. आनी जेन्ना दावीद पातशाय जावपाक वेंचून काडलो, साम्युएलान ताका पयलो मागलेलो, त्या मेरेन तो खरें राजा जावं पासून 15 वर्सां उरलीं. 15 वर्सांनी दावीद मागीर राजा जाला. आयज दुसरी मागणी आमी ताची आयकता. जेन्ना हे नॉर्दर्न इस्रायल जे आसात, म्हणजे इस्रायलाचीं कुळां जीं आसात तीं दाविदाशी येतात. दावीद सावथ इस्रायलांतलो आनी सावथ इस्रायल म्हणटात तेन्ना जुदा 2 कुळां थंयसर ताचे बराबर आसा. हेब्रोन हांगासर ताणें आपली राजवटकी सुरू केल्ली. जाल्यार हे उत्तरेचे नॉर्थ 10 कुळां जीं आसात तांचे सगळे बाराबर आयले आनी बाराबर येवन ते दावीद पातशायाक मेळ्ळे आनी तांणी दावीद पातशायाक उलो मारलो. आमकां सगल्यांक बाराबर सांबाळपाक तूं जाय, कित्याक देवान तुका मागला, देवान तुका वेंचून काडला. देखून आमी तुज्याच रोगता मासाचीं, आमी दुसरी न्हय. आमी नॉर्थ आनी तूं सावथ, पूण आमी नॉर्थ आनी सावथ म्हणटा तेन्ना वेगवेगळी न्हय, आमी एक रोगता मासाचीं. ह्या पासत देवान तुका वेंचून काडला जाल्यार तूं आमचे परजेचो गवंडी आनी फुडारी जातलोय. आनी तांणी ताका तेल लावन मागलो. हेब्रोन तावन तो जेरुसलेमाक गेलो आनी आमी आयकलां ताची राजवटकी सुमार 40 वर्सां. 7 वर्सां सावथ म्हणजे हेब्रोन हांगासर आनी मागीर उरलेलीं 33 वर्सां 33 इयर्स नॉर्थ म्हणजे जेरुसलेम. आनी जेरुसलेमाक तावन आख्ख्या इस्रायलाचेर ताणें राजवटकी चलयली आनी ताणें एकठांय सांबाळलेलें हें राज. ताचे फाटल्यान ताचो पूत सोलोमोन पातशाय, तोय आनीक 40 वर्सां एकवटान सांबाळटलो. तांचे फाटल्यान जे येतात ते मागीर परतून फुट्टलीं. आयज आमचें राज कसलें आसा? भाव भयणीनो, जरी तर आमी फुटपाक पावले जाल्यार आमी आमच्या मनान हाडल्यार बरें. आमी परतून गुलामपणान वचपाक सुरू जाल्लीं आसा. जे भाशेन हे इस्रायल राज सावलू राजा ते तो निमणो राजा हेजेकिया येवं पासून बाराबर आसली, मागीर फुटली आनी फुटल्या उपरांत नाबुकदनेस्झर राजान तांकां धरून व्हेली. इतल्यान इस्रायलाची ही राजवटकेची व राजकी खबर जी आसा ती काबार जाता. तर जरी तर आमी पळयलें जाल्यार ही राजा फुटपाक लागलेलीं. सगळेच राजा जावपाक सोदताले सोलोमोना फाटल्यान. भाव भयणीनो, आयज आमची गत असली जाल्ली आसा जाल्यार आमी त्या हॉस्टेलान आसलेल्या भुरग्यां भाशेन आमकां उपमा खावन खावन घडये वाज आयिल्ली आसा. पूण आमकां नवें कितें जाय म्हूण वेंचून काडपाक जेन्ना सयेक दिला, मॅनेजमेंट आतां आमकां सयेक दिता वेंचून काड
आनी मॅनेजमेंट म्हणटा तेन्ना आमचें कॉन्स्टिट्यूशन, आमचें भारताचें संविधान आमकां हो हक्क दिता, विचून काडात तुमचें. देखून ही इलिसांव गरजेचें. तर आमकां कितें जाय तें विचून काडपाक दिलां तेन्ना जरी तर आमी सगळीं फुटलेलीं आसा, ही पार्टी ती पार्टी, हो हे पार्टीन गेलो ते पार्टीन गेलो, पार्टीच्या फाटल्यान जो कोण गेला तेजे फाटल्यान आमी गेल्या, धांवता. आनी ह्या पासून आजून पासून आमी गोंयकारांक ह्या कन्फ्युजावान आसात सगळीं. कित्याक आमी एक मनाचीं जायना, एकवटान येयना. आनी तसल्या वेळार जेन्ना हो एकवट हाडूंक आमी प्रयत्न करता, वो थोडे जाण मुखार सरतात, कोणूय जरी तर बरो करता तांकां फोडपाची पद्दत एकदम बरी आसा. डिवायड एंड रूल आजून पासून चालू आसा. कोणूय जरी तर बरो मनीस येयलो मुखार, आतां जे कोण घोडे पॉलिटिशियन्स न्हू, ते आतां पॉलिटिकल फिल्डान भितर सरपाक सोदतात. न्यू फेसीस म्हणून जायते जाण उलो मारतात मुखार सर म्हूण. पूण असले जरी तर मुखार सरलेले आसात, आमी पळयता आयज पेपरांचेर कोण व्हिडियो करता, कोण फेसबुकाचेर घालता. जे कोण बरे आसात तांची इमेज कशेय भाशेन तांकां पाड घालपाक जाय. देखून कांयच्या काय कितेंय उलयतात. जशें जेजू विशीं उलयताले. जेजू जेन्ना आयलो आनी हे परजेक एकठांय करपाक लागलो, रोमाचो सरकार थंयसर आसलेलो आनी तांचे बरोबर हे धर्मशास्त्री थोडे आसलेले आनी तांकां नाका आसलें जेजू मुखार सरलेलो, जेजू फाटल्यान लोक एकठांय जाल्लो, वो एक जाल्लो. देखूनच लोकांच्या मनान वीख घालूंक लागले की जेजू इतलें बरें करता, तो काडटा देंवचार काडटा, तो इतलें बरें शिकयता, पिडेवंतांक बरी करता, पूण कशे भाशेन करता? बेलझेबूल म्हणटा तो देंवचाराचो प्रधान, ह्या देंवचाराच्या प्रधानाच्या शक्तीन तो हें कोत्ता अशें म्हणून खबरो घालपाक लागले. जशें आयज आमी पळयता आमच्या गोंयांत कोण मुखार सरलेले आसात बरे मनीस, खंयचेय घडये पार्टीन गेल्ले आसात, नॅशनल पार्टीन गेले वा आनी खंयचे पार्टीन गेले जाल्यार ती पार्टी बरी न्हू, हो मनीस बरो, हो मनीस बरो न्हू, ही पार्टी बरी, असलें सांगून आयज आमची तकली पिड्ड्यार करून उडोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. म्हणटच उपमा आमच्या मुखार आसा आनी जायते तरेचे आमकां प्रात दिल्ले आसात. तातूंत आमकां हेंय सांगतात हितून मिरची ना, हितून तिखसाण आहा, हितून गोडसाण आहा, हें सगळें चालू आसा. कित्याक? आमचें मन घुस्पावपाक. कित्याक मन घुस्पायत जाल्यारूच आमी कुशीन उरतलीं आनी कुशीन उरत जाल्यार जेजून सांगलां तशें जरी तर ती फाटल्यांत जाल्यार शेवट लागीं पावलो. देंवचार जरी तर फाटला, देंवचार जरी तर तुटोन गेला जाल्यार ह्या देंवचाराचो शेवट लागीं पावलो. त्या पासत दोळे उक्ते करून पळोवया, समजून घेवया, भावार्थाची नदर घेवया आनी हो एकवट आमकां कितलो गरजेचो. सगळीं आमी मनशां बराबर येवं, तितून भितर हो समाज तो समाज, हें रिलीजन तें रिलीजन हें हाडपाक जायना. पूण हें हाडलेलें आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडटा. रिलीजन आमचें खंयच्या धर्माचो मेजॉरिटी मायनॉरिटी धर्माचें घेवन बसलेले आसात. इतलीं वर्सां आमच्या समाजाचो कोण चीफ मिनिस्टर जावंक ना, आमच्या समाजाचो आतां जावपाक जाय. मागीर दुसरो समाज आहा तो चाळिल्लो आहा, त्या समाजाचो कित्याक, आमच्या समाजाचो कित्याक न्हू. म्हणटच ही आख्खी सगळी गेम भाव भयणीनो चल्लेली आसा. ती जरी तर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान समजना जाल्यार आमी सांडटलीं. आमी सांडलीं, समजना जाल्यार आमी सांडलीं. समजोंक सोदता जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे बराबर आसा. आनी देखूनच हेंच मनान दवरून हे 2 दीस आमी खेरीत हो पवित्र आत्म्याचो आदार, देवाचो आदार घेवंक हे 2 दीस थारायल्यात. आमी बरे भाशेन ताचेर नियाळ करूंक, आमचेच कुडीन न्हय, आमच्या मनशापणाच्या, आमच्या मनशाळे शक्तीन न्हय, पूण देवीक शक्तीन आमी तें समजून घेवंक, जें कितें वायट आसा तें कुशीन उडोवंक. आनी जे भाशेन हे नॉर्थ इज्रायलाचे मनीस आयले आनी तांणी मागलें दाविदा लागीं, तूं यो, देवान तुका मागलेलो, सगळे बाराबर रावया. ते मागीर बाराबर रावले. असली कृपा भाव भयणीनो आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. गायन घेवया C25. Tuka utkom deni, ekunami,
तुझी भुरगीं आख्खी पितून कोता वेगळी तुझे तुका समर्पिता संसारातली सर्व सोसली मोगा बापा que tu mano et angele por unepo takakashi ditagalu tu kamche et sinorpo moga bapa que tu mano et angele por Takakashi itagaru dukamche et sinorpo. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत घडोवन आमच्या आनी आपल्या प्रभूच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून. सर्वेस्परा, आमी तुका भेटयता तें आमचे सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. बागेवन फ्रांसिसाच्या भल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलोलो तो देवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोसो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस de Sales तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गुठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन मोडा. पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. एकवटान रावून आमी जैत मेळूं येता. एकवटान रावून आमी खुशाल जाता. एकवटान रावून आमी देवाची खुशी करता. तर आमी सगळीं एकवटान जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Gesù, utas gorim salatuso, kasa, suntus anut bokta kiko, utus, aziz alui salat, uro, takos kain birun, bejaboton. Gesù, tu syapovit nawasake, mudun, songkit kuin sorus na kache, gorven, utotonak vena koche, tulokchitun mona nauboche. Gesù, perché los tu borboso, uno, mata que los tu corbalo, tu ca, sotla que los tu boro, urbocto la cosa, tu nazauso. Gesù, kita bokta moko tuso, eci becan kodin sangu noso, syarat dituntulu noso, mokal leso monis sana-sano. Gesù, amso mukul sorga raja satu, amso suntus ya saran, amka urli moi mahoi ku suka, tuji sohe bogu bimisasna. प्रार्थूया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी शेवला त्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं बागयोन फ्रांसिस्काक पवित्रतायेन तुवें वाडयलोय ते परी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळायेन बोलेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाचे मोहिमेन वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणीनो, आयज आनी फाल्यां आमी खेरीत भाशेन हो उपास आनी मागणें भेटयता आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनीक देवा लागीं आमी येता. तर आख्खो दिसभर आयज आनी फाल्यां आमी उपास करतले. मदें आमी कांयच खावचें न्हय, उदक जाता तितलें आमी पिवचें. तेच बरोबर कोणाकूय जरी तर वखदां घेवपाचीं आसात जाल्यार हो उपास तांच्यान मोडूं येता. वखदां घेवपाक जाय तेन्ना आमी कितें तरी खावपाकूय जाय हाची चोत्राय धरची. आमी
रातचोय बीन उपास मुखार व्हरता जाल्यार रातचें कितेंय तरी पियोवचें, बो करून गोडे दूद पिवंक जाता, नाजाल्यार हेर उदकाळें जें कितें आसा तें आमी लायट कितेंय घेवचें. आनी ह्या उपासान आमी भाग घेता आसतना मागण्यांत सगळीं एक रावया. देखून 6 ते 8 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली आनी ती लायव्ह स्ट्रिमूय जातली दोनूय दीस. तातूंत आमी भाग घेवया, एकामेका पासत मागुया, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. आनी सगळे जे उमेदवार आतां बसतले लिसांवांक, जे आमचे मुखार येतले, तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी बरें करपाक आपणाच्या फायद्याक लागून न्हय, पूण आमच्या राज्याच्या फायद्याक, आमच्या लोकांच्या फायद्याक ते मुखार सरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आनीक ह्या मागण्यांत वांटो घेवन आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F16. Misaci per atasogli, questa chati narazzoria, sugi kurpa, amcirdiumi, deva karga, atadiuya, deva karga, atadiuya, sugi cevna, buktan mali, Dunya deva arkadiuya, invastici betu supli, invastici aroncipia, invastici aroncipia.